भुरग्यांनो नमस्कार. भुरग्यांनो म्हाका सांगात, आमी खंयच्या देशांत रावता? हय, भारत देशांत. तुमकां खबर आसा, हो देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं हे भारत मातेचेर कोण राज्य करताले ते? ब्रिटीश सरकार न्ही? सारकें. आनी हो देश, आमचो भारत देश केन्ना स्वतंत्र मेळिल्लें आमच्या भारत देशाक? 15 ऑगस्ट 1947 ह्या वर्सा न्ही? 15 ऑगस्टाक ब्रिटीश सरकाराक भारतांतले धांवडोवन घातिल्ले. म्हणून तो स्वतंत्र दीस म्हणटा आमी. त्या दिसा भारताक स्वतंत्र मेळिल्लें. तो हो दीस. आनी दर वर्सा हो दीस आमी स्कुलान येता खोशयेन बावटो वयर चडोवन दर वर्सा हो भारताचो स्वतंत्र दीस मनयतात. तर आतां तुमच्या पुस्तकांतलो पाठ 9 स्वतंत्र दीस शिकुया. स्वतंत्र दिसाचो सुवाळो लागीं पाविल्लो. सुवाळो लागीं पाविल्लो म्हूण सगळीं भुरगीं खुशाल आशिल्लीं 15 ऑगस्ट लागीं पावलो म्हणून. आनी त्या दिसाची ती तयारी करतालीं. आतां कसली तयारी? भाशणां करपाचीं, देशभक्ती गीत म्हणपाचीं, ती तयारेक लागिल्लीं. आनी गुरुजीन तांकां 15 ऑगस्टा दिसा नितळ निवळ गणवेश घालून येयात म्हणून सांगिल्लें. गणवेश म्हळ्यार युनिफॉर्म. आनी त्या दिसा तुमकांय खबर आसा, त्या दिसा बॅग हाडप नासता. आनी राजेंद्र आशिल्लो न्ही, तो सकाळीं फुडें उठलो खोशयेन न्हालो धुलो बरो नितळ जावन. जशें आमी घरान कितें चवथ आसली कितें आसली न्हाता न्ही, तशें राजेंद्र न्हालो, इस्त्री केल्लो बरो गणवेश म्हळ्यार युनिफॉर्म घालें आनी बेगीनूच शाळेंत आयलो. तशीं बाकीचींय भुरगीं आयलीं. थोड्या भुरग्यांनी फुलांय हाडिल्लीं. तुमी हाडटा न्ही 15 ऑगस्टाक येताना, तशीं. आनी त्या दिसा सदां सारको पावसूय नाशिल्लो. पावस नाशिल्ल्यान सगळीं भुरगीं भायर मळार म्हळ्यार ग्रावंडार आंगणान जमिल्लीं. झेंडो लावपाच्या खांब्या मुखार सगळ्यांनी वळीन तीं सगळीं जाणां बावटो चडोवपाक उबीं राविल्लीं. इतल्यान तांचे शाळेचो हेडमास्तर एका स्वतंत्र सैनिकाक म्हळ्यार सुटके झुजाऱ्याक घेवन आयलो. बावटो वयर चडोवपाक तो एका स्वतंत्र सैनिकाक घेवन आयलो. तेन्ना ह्या भुरग्यांक सावधान विश्राम ह्यो ऑर्डरी दिल्यो आनी सगळीं भुरगीं शांत जालीं. आतां कसले कित्याक रावल्लीं तीं शांत? आतां स्वतंत्र सैनीक कितें करपाचो आसलो? बावटो चडोवपाक ताका हाडिल्लो न्ही, बावटो चडोवपाक आयिल्लो. तर स्वतंत्र सैनिकाच्या हातान दोरी दिवन ताका बावटो ओडपाची विनंती केली. जेन्ना बावटो उबयलो, बावटो वयर चडयलो तेन्ना सगळ्या भुरग्यांनी ताळयो मारल्यो आनी झेंड्याक सलामी दिवन आमच्या देशाचें राष्ट्रगीत म्हटलें. मागीर तिसरेची आनी चवथेची भुरग्यांची उलोवपां म्हळ्यार भाशणां जालीं. देशभक्ती गितांय तांच्यांनी म्हटलीं. आनी मागीर जो मुखेल सोयरो आशिल्लो त्या दिसाचो स्वतंत्र सैनीक, ताणें आपल्या भाशणांक सुरवात केली. ताणें गुरुजन, पालक, भाव भयणी आनी अपुरबायेच्या विद्यार्थ्यांनो असो उलो मारून आपल्या भाशणांक सुरवात केली. ताणें सांगलें 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो देश स्वतंत्र जालो. जसो 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमचें गोंय राज्य स्वतंत्र जालें तशें. आनी ही दोनूय स्वतंत्रताय 15 ऑगस्टाची भारताची आनी 19 डिसेंबराची सोंपेपणान मेळूंक ना. भारतान इंग्रज आशिल्ले इंग्रज म्हळ्यार ब्रिटिशांनी त्रास दिलो. तांकां धांवडून घातले 15 ऑगस्ट 1947 ह्या वर्सा. आनी गोंयान पोर्तुगेजांनी त्रास दिलो. तांकां 19 डिसेंबराक धांवडून घाले. आनी हे धांवडून घालपाक सुटके झुजाऱ्यांनी जायते त्रास काडले. भारत स्वतंत्र करपाक लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडीत जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हांच्या सारक्या जायत्या फुडाऱ्यांनी, सगळ्यांचीच नांवां हांगा दिवपाक जायना, पूण आनिकूय फुडारी आसा तांच्यांनी त्रास घेतले. कितलेश्याच जाणांनी आपले जीव वगडायले. कितलेशेच जाण ह्या स्वतंत्र्याक लागून मेले. हाल अपेश्टा सोंसल्यो, हातपांय मोडून उरले. आनी ताका लागून आमचो भारत देश स्वतंत्र जावपाक पावलो. तर भुरग्यांनो, हो देश स्वतंत्र करपाक तुमीय वावरूंक जाय.
आतां कशी वावुरतले? वेळच्या वेळार अभ्यास करूंक जाय, शिस्त पाळूंक जाय आनी खूब खेळूंक जाय. जाल्यारूच तुमी बरे नागरीक जातले आनी देशाचें नांव वयर काडटले हातूंत म्हाका इल्लोय दुबाव ना अशें त्या सुटके झुजाऱ्यान भुरग्यांक सांगलें. आनी इतलें सांगून जातकूच मुखेल सोयऱ्यान आपलें भाशण सोंपयलें. गुरुजीन ताचे उपकार आठयले आनी उपकार आठोवन जातकूच आनिकूय तेंचे स्कुलान कार्यावळी आशिल्ल्यो. तुमी करता न्ही डान्स बी, नाच बी करता न्ही, तशें तेंच्याय स्कुलान आशिल्ल्यो. तांच्यांनी ते मनोरंजनाचे तरेकवार जशे नाच, गितां बी म्हणलीं अश्यो कार्यावळी तांच्यांनी करून दाखयल्यो. आनी निमाणे कडेन सगळीं भुरगीं खोशी जावन 2-2 चॉकलेटी ज्यो दिल्यो त्यो घेवन आपापल्या घरा गेलीं. तर हो पाठ बरे भाशेन घरा वाचात, जोड अक्षरां जीं आसा तीं सोदून काडात, खंयचीं 10 उतरां सोदून काडात जोड अक्षराचीं आनी शिकात. आनी एक उतर 5-5 फावटी बरयात आनी पाठ वाचूंक शिकात. देव बरें करूं.